शेअर मार्केटान इन्व्हेस्ट करून चड रिटर्न दिवपाच्या नांवार लोकांक 100 मायल्स कोटींची तोपी दुबावीत मायरन लंडनाक आयडिलीक गोवन कंपनीच्या 5 डायरेक्टरां आड गुन्यांव. पुजा नायकाक जामीन मेळपाक मजत करपी PSIक पुजानूच लायिल्लो कामाक विजयाचो आरोप. कार्लूस म्हणटा काँग्रेसीच्या आंदोलनाक घातिल्ली बंदी चुकीची. गोंयांत दुसरें व्यापम चल्ला, विरोधकांचो आरोप. हणजुणे ग्रामसभेत बोवाळ. हणजुणे जावपी मेगा इव्हेंटा आड आवाज काडिल्ल्या आसगांवच्या तरणाट्याक मारबडय. ग्रामसभा स्थगीत, पुलिशेंत कागाळ. स्मार्ट सिटी मिशना खाला पणजे घातिल्ली EV चार्जिंग स्टेशनां अजून जायना सुरू. महापालिका स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीच्या परवान्याक हुमकळ्ळे. खासा रिपोर्ट. शेनवारा राती मया घराक उजो. शॉर्ट सर्किटाक लागून लागलो उजो. 30 लाखांचे भांगर आणि कॅश लासून गोबर. प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेटात चौथो अरेस्ट. ओडिसाच्या सुभाष प्रधानाक अटक. वेबसायटी वरवीं एस्कॉर्ट सर्व्हिसीचे रॅकेट. क्रायम ब्रँचची कारवाय. काळखी वाट. कोंकणी फिल्माचे 27 तारखेर स्क्रीनिंग. ड्रग्सांचेर फिल्म म्हणटा प्रोड्युसर ज्योती कुंकळकार. गोंय आनी देशांतले तरणाटे ड्रग्साक बळी, तांच्या आयुश्यांचेर फिल्म. धारगळे ग्रामसभेत सनबर्ना आड बोवाळ. थळाव्यांचो सनबर्नाक विरोध. कांय जाण सनबर्ना आड पाविल्ले हायकोर्टात. मांद्र्या ग्रामसभेत हिल कटिंग. उदकाचो इशू. लोकांनी सरपंच पंचांक धरले धारेर. गांवांनी उदकाचो उणाव. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाक सुरवात. काँग्रेस मागता मणिपूर अदानीचेर चर्चा. 20 डिसेंबर मेरेन चलतले अधिवेशन. सोदस्का उपरांत पयलेच खेपे महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी ना. कायद्याप्रमाण विरोधी पक्षाक विधानसभेचे वट्ट बळगेतले 10% आसपाक जाय. झारखंडात हेमंत सोरेन इंडिया आघाडीचो फुडारी. 28 नोव्हेंबराक मुख्यमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. झारखंड विधानसभेत इंडी ब्लॉकाचे 55 मायज जाग्यार जैत. NCP फुडारी अजित पवार विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी. विधिमंडळ बसकेत पवाराक काडलो वेंचून. पवाराक करचो महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री, आमदारांची मागणी. महाराष्ट्र विधानसभेत महाविकास आघाडी कामगिरी फ्लॉप. काँग्रेस महाराष्ट्र प्रभारी G. परमेश्वर म्हणटा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार दोषी. उत्तर प्रदेश संभलात शाही जामा मशिदी सर्वे वेळार दंगल. 3 जाण सोंपले. पोलिसांक फातरायले. गाडयो फोडल्यो. 30 पोलीस जखमी. दिल्लीत पुलिसाचो तिगांनी केलो खून. एक आरोपी एन्काउंटरात मारलो. 2 जाणांक केल्या अटक. इलॉन मस्कान भारताच्या मतां मेजपाच्या प्रक्रियेची केली तोखणाय. अमेरिकेच्या वेंचणुकेची मतां मेजपाचे प्रक्रियेविशीं मस्काची अमेरिकेर खर टिका. IPL पावणेक लखनवान रिषभ पंताक घेतलो 27 कोटींक. पंजाब किंग्सान श्रेयस अय्यराक घेतलो 26.75 कोटींक. पाकिस्तानाच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात शिया आणि सुन्नी मदीं झगडी. आता मेरेन 82 वयर लोक सोंपले. 150 लोक जखमी. 300 फामिली प्रांत गेले सोडून. शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते. निफ्टी 24,200. सेन्सेक्स 80,200 चेर उक्तो.